तुझ्या भावाची नीत करू नये. आवेसोर 14. भावार्थांत गोट न्हय तांकां लागीं घेयात, पूण तांच्या खाजगी मतांच्या बाबतींत वाद करिनाकात. कोण कोण आपल्या भावार्था प्रमाणे आपणाच्यान सगळें खावं येता म्हूण समजता, पूण दुसरी असोक्ती फकत शाक भाजी खातात. जीं कोण आपणाच्यान कितेंय खावं येता म्हूण समजतात, तांणी कितेंय खायनात तांची बेपरवा करची न्हय. तशेंच जीं कोण कितेंय खावंक तयार नात, तांणी कितेंय खातात तांची जोडटी करची न्हय. कित्याक देवान हांकां मानून घेतल्यांत. आनी तुमी दुसऱ्यांच्या चाकरांची जोडटी करूंक तूं कोण? ती उबी आसात की बुय पडल्यान ते तांच्याच दोनयान पडोवचे. आतां ती उबी रावतलींच, कित्याक तांकां उबी दवरूंक सोम्याक पदवी आसा. कोण कोण दिसां मदें अंतर करतात, दुसरी सगळे दीस एकाच म्हत्वाचे म्हूण दवरतात. जण एकल्यान आपली खात्री करून घेवची. दिसां मदें अंतर करतात ती सोम्याच्या मानाक ती अंतर करतात, आनी कितेंय खातात ती सोम्याच्या मानाक खातात, आनी आपूण खातात त्या पासत देवाक दिन वाचतात. तशेंच कितेंय खायनात ती सोम्याच्या मानाक खायनात, आनी आपूण खायनात म्हूण देवाक दिन वाचतात. आमचे भितरली कोणूच आपणाचेच खातीर जियेनात, आनी कोणूच आपणाचेच खातीर मरनात. आमी जिवी आसांव ती सोम्या खातीर जियेतांव, आनी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या खातीर मरतांव. म्हणटूच जावं जिवी जावं मेलेली आमी सोम्याची. हेच कारणाक लागून म्हणजे मरून गेल्यांत तांचेर तशेंच जिवी आसात तांचेर आपणे आपलो अधिकार चलोवचे पासत क्रिस्त मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. तर कित्याक म्हूण तूं तुज्या भावाची वा भयणीची जोडटी करताय? आमी सगळीं देवाच्या न्यायसोबे मुखार उबी रावतल्यांव. कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सोरेस्पोर, सगळीं म्हाका दिमी मोडटली आनी सगळी जिबो देवाक मोहिमा दितल्यो. म्हणटूच आमचे भितरल्या जण एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. तुज्या भावाक पातकांत पडोशें करिनाका. हे पासत आमी एकामेकाची जोडटी आनी करची न्हय. पोतेंच जाल्यार खंयच्याच भावाचे व भयणीचे वाटेर आडकोड घालून तांकां सोकला उडयना जावंक व पातकांत पडूंक तांकां सुयेग दिना जावंक तुमी थाराव घेवचो. सोम्या जेजूच्या एकचारांत आसून हांव हें सगळें खात्रीन जाणो. कसलीच वस्त आपणापीच मेळी न्हय, पूण ती मेळी म्हूण चिंतात त्या मनशांक ती मेळी. जेवणा खाणा उद्देशी तुजो भावाक व भयणीक दुखयलें जाल्यार तूंच प्रिती मोगान चलो न्हय. ज्या भावा व भयणी पासत क्रिस्त मेला त्या भावाचो व भयणीचो तुज्या जेवणा खाणाक लागून नाश जावंक दिनाका. जें कितें बरें म्हूण तुमी दवरतात ताचें कोणूच वायट उलोवंक पावूं न्हय. कित्याक देवाचें राज म्हणल्यार खाण पिवण न्हय, पूण देव आमकां आपणाक मानवलेली करता तो आमचो बेस, आनी पवित्र आत्म्याच्या एकचारांत आमी भोगतांव ती शांती आनी संतोश. कित्याक हे रितीन क्रिस्ताची सेवा करतात ती देवाक मानवतात आनी मनशां मदें बरें नांव जोडटा. म्हणटूच शांती भोगूंक आनी एकामेकाक धीर दिवंक पावयता ते वाटेन चलुया. जेवणा खाणाक लागून देवान केला तो वावर पाड करिनाका. जेवणा खाणाच्यो सगळ्यो वस्तू शुद्ध खरें, पूण अमकें तें खावन पेल्याक पातकांत घालताय म्हूण तुका दिसता जाल्यार तें की वायट. मांस खायनासतना वो सोरो पियेनासतना वो तुजे भावाक व भयणीक पातकांत घालताय तें करिनासतना रावल्यार अदीक बरें. जें तूं खात्रीन मानून घेताय तें तुजे भितर देवा मुखार सांबाळ. ज्या कोणाक आपूण करतात तें आपल्या मना प्रमाणें सारकें आसा म्हूण दिसता ती मनशां बागी. आपूण खातात ताचे विशीं दुबाव दवरतात ती देवा मुखार गुन्यांवकारी जातात. कित्याक तांची कोरडी भावार्थाचे खात्रेचेर दवरलेली ना, आनी भावार्थाचे खात्रेचेर दवरलेलें ना तें सगळें पातक.